विकसित गोय 2047 विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून तुज्यो आयडियाज शेअर कर। एक बळकट राज्य करपाक तुझे योगदान दी। पहलगामात जाल्ल्या आतंकी हल्ल्या उपरांत भारताची सुरक्षेच्या वाटेन पावला गेर्र जाव येता म्हूण सुरक्षेच्या नजरेन सरकारान पावलां मारपाक सुरवात केल्या। पाकिस्तान बांगलादेशाच्या गेर्रा वेळार खंय अशी मॉक ड्रिलां जाल्ली ताच्या उपरांत मुख्यमंत्र्याची म्हायती गोंयांत 3 सुवातीचेर मॉक ड्रिलां जातली। प्रत्येक राज्यात अशा पद्धतीचे लोकेशन फाइंड आउट केल्यात। गोंयांत 2 जाग्यार लोकेशन आसा, एक रिजन मार्मागोवा दाबोलीम आणि वास्को पोर्ट ही एरिया आणि पणजे नॉर्थ गोवांतल्यान पणजे सिटी ही दोन्ही लोकेशन जी आसा पळय ह्या मॉक ड्रिला खातीर सिलेक्ट केल्ले आसा। ह्या मॉक ड्रिलात विशेष करून सिव्हिल डिफेन्स सर्विसीस जे हातूंतल्यान एनसीसी आयले, एनएसएस आयले, होमगार्ड सर्विसीस आयल्यो, हातूंतल्यान आपदा मित्र आयले आणि हातूंतल्यान जनरल पब्लीक हाज्या खातीर आज सांजचो पर्यंत प्लॅन प्रिपेर्ड जातलो। मॉक ड्रिल करपा खातीर सगळ्या जाणांक अलर्ट करतले। तो एक म्हाका दिसता अशा पद्धतीची सिच्युएशन्स 1971 म्हणजे रिकॉर्ड काडले ताच्या प्रमाणे 71 अशा पद्धतीची बांगलादेश वॉर जाल्लो, पाकिस्तान बांगलादेश आणि इंडिया हांच्या मदीं जो वॉर जाल्लो तेन्ना अशा पद्धतीची सिच्युएशन क्रिएट जाल्ली। कारण वॉर जावचें न्ही, चुकून जालें आसत जाल्यार पब्लीक अलर्ट आसचो म्हणून ही सेन्सिटायझेशन चल्ल्या, म्हणून हे मॉक ड्रिल चल्ला। गोंयांत पुराय प्रिपेरेशन जे आसा पळय हे बोथ द कलेक्टर्स हे आपल्या लेवलाचेर करीत आसा। मॉक ड्रिल हे फाल्यां यशस्वी सक्सेसफुल जाता। सायरन्स आसत किंवा कम्युनिकेशन्स आसतात, म्हणजे एखाद्या वेळी कम्युनिकेशन स्टॉप जालें जाल्यार कितें कम्युनिकेशनाक माध्यम वापरप किंवा सायरन्स खंयच्या पद्धतीचे आनी कशे यूज करप ते आज सांजचे पयलीं मिटींग घेता उपरांत डिसायड जातलें। ते लोकांनी इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करचे, जी टायम टू टायम इन्स्ट्रक्शन्स ही बाय म्हणजे रेडिओ आसतलो, टीव्ही आसतली, चॅनल्स आसतले हांच्या कडल्यान फाल्यां पर्यंत ताका इन्स्ट्रक्शन्स वतले। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।